विद्याधिराज बुद्धि विद्याधीशा नमो नमो गुरुवर्यरिगे विद्याधीश पद ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾಪಹರಣ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪದ ಒಡೆಯರಿಗೆ. ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕಾಲ ಸ್ಮರಣ ಕೋರ್ನು ಸಾವಿರ ನಾಮ ಆನಂದಧಾಮ ಭವಭಯ ವಿರಾಮ ಆರಾಮಧಾಮ ನಾಯಕ ಕುಟುಂಬಾचे श्री कुलदेवता श्री शांतेरी कामाक्षी रामनाथाला स्मरण कोरनु जगन्माता श्री कांचिका परमेश्वरी देवीक नमस्कार करत श्रीमद विद्याधिराज स्वाम्याला स्मरण कोरनु वेदिकेर विराजमान श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याला चरणाक नमस्कार कोरनु सभेंत उपस्थित म्हालगडे मातृवर्ग गम्यम परिवाराचे सदस्य आणि युथ GSP टीम हांगायल्या तांकां बी वंदन करत सर्वांक वंदन करत स्वाम्याला अनुमती घेवन सभा कार्यक्रम प्रारंभ करत आसा. मंत्राचे कंपनांश ब्रह्मांडांत आसूचे चैतन्यांत मेळ न्हू प्रतिध्वनी आयिल तेन्ना मनशाल दुख्ख पीडा सकट नाश जावन ताका इच्छित फल मेळटा म्हणटाच. भगವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಬಾಳುತ್ತಿರು, ಸಾಧನದ ವಿಚಾರ ಕೇಳುತ್ತಿರು, ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಾಳುತ್ತಿರು, ದುರಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಹೂಳುತ್ತಿರು, ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಿತ್ಯ क्षण क्षण ಮಾಡುತ್ತಿರು म्हणून आमगेले संतान सांगल्या. आमगेले आयोजित कार्यक्रम निर्विघ्न जावन संपन्न जावं अशी वेदघोष वर्षी प्रारंभ करत आसाची वेदघोष श्रीमती दीपा नायक हांनी चलोवन दिवका म्हणून हांव विनंती करता. हरिः ओम. गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसाधनम्. ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनाम वित्रवतु आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञं पावकानो सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धिया विश्वा विराजते. ॐ वाग्देव्यै नमः. ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः. नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ओम. धन्यवाद दीपावयनीकर. हांव वेदिकेर विराजमान स्वाम्यालेक विनंती करता आता दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाचे शुभारंभ करका म्हणून. श्री दिनेश नायक, श्री RN नायक माम, श्री VG प्रभ माम, अभिषेक नायक,
हांनी वेदिकेर येवका दीप प्रज्वलन कार्यक्रमांतू साथ दिवका अशी विनंती करता. ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಬಂದ ಕಳೆಯೊಯ್ ನಿರಾಕಾಂತ ಸಾವಿರ ಫಲಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ಸಿದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ನರನಾರಾಯಣನ ತಲದಲ್ಲಿ ನರನಾರಾಯಣನ ತಲದಲ್ಲಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ ದಿವ್ಯ ಗುರುಗಳ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ಕರದಿಂದ ಕುಶಾವತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಕಡಲು ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುಬರಿಯ प्रति एक घर मन ज्योतिर्मय जावं, स्वाम्याला हस्तान प्रज्वलन जाल्लेले विश्वासाचे प्रितीचे साधनेची ही ज्योती सदा जळतुरो गम्यम परिवाराक बी बरें जावं अशी आशा दवरून घेव्या. ದೀಪದ ಜ್ಯೋತಿ ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದೀಪ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ನಾಯಕ್ ದಂಪತಿಗಳ ಧ್ಯೇಯ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ಸು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ, ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಹಾರೈಸೋಣ. जीवनाचे एक सुंदर संकेत म्हणल्यार गौरवपूर्वक स्वागत. ताजे बरशी फुल्ला सारखे एक मंदहास ताजेन मन बुद्धी पूर्ण प्रसन्न जाता. आतां वेदिकेर विराजमान स्वाम्यांक, सभेंत उपस्थित म्हालगडे मातृवर्ग, गम्यम परिवाराचे सदस्य सर्वांक स्वागत करता अशी दीपा नायक मम्मीक हांकां विनंती करता. हरिः ओम. कुलदेवता श्री शांतेरी कामाक्षी रामनाथ, ग्रामदेवता श्री कंचिका परमेश्वरी अम्माल चरणाक शिरसाष्टांग नमन करता. ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रातस्मरणीय यतिवर्यांक आज हांव स्मरण करता. आताचे पीठाधिपती व्यासपीठारी उपस्थित आशिल्ले श्री श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याले चरणकमलांक शत शत नमन. तशीची हांगा आजी उपस्थित आशिल्ले गण्य मान्यांक, मालगड्यांक, बंधू भगिन्यांक हांव श्रीमती दीपा नायक संपूर्ण नायक परिवारातर्फेन आनी गम्यम परिवारातर्फेन तुमकां सप्रेम स्वागत करता. स्वागत सुस्वागत. आमकां दोगांकही तीव्र इच्छा आशिल्ली की ज्येष्ठ प्रातस्मरणीय स्वाम्याले पादस्पर्श हांगा जावका, तांगेल आशिर्वाद हे वास्तूत आमकां उरका अशी आमकां मस्त इच्छा आशिल्ली आनी आमी विनंती गुरु महाराजाल चरणी दवरिले. काही वर्षांपूर्वी म्हळ्यार तांणी सांगिल्लें की आमी येताची हळदीपूर वच्चें आसा त्या वेळार येवन आमी भेटी दिवन वताची, किंवा चातुर्मास्य व्रत कुमटान जाता आसा त्या वेळार आमी येवन तुमकां आशिर्वाद करताची अशी तांणी आमकां आश्वासन दिल्लें. जाल्यार कारणांतरान तें घडिल्लें ना. तो एक विषाद आमगेल मनात आशिल्लें आनी परत आमी स्वामी चरणी प्रार्थना केले की गुरु महाराजाल पादुका घेवन तुमी हांगा आगमन करता अशी आमी स्वामी महाराजा लागीं विनंती केले. आनी तांणी हो म्हण सांगले. हे आमगेलें अहोभाग्य म्हण अशी हांव आनी कसं म्हणू. हो दिवस कितलो पवित्र आसा की म्हळ्यार ताजें कॉम्बिनेशन पळया.
शुभकृत नाम संवत्सर दक्षिणायनाचे प्रथम पुण्यकाल संकष्टहर चतुर्थी जावन पंचमी तिथी प्रारंभ अशी आमगेले वडील स्वामी म्हणत आशिल्ले की पंचम्यंतू शुभावह म्हण केन्ना म्हणचे आशिल्ले तांणी. हे सौभाग्य योगाचे एक काळ तिथी आणि ब्राह्मणानां शुभदो रविवार. पळया, पूर्वा भाद्र नक्षत्र सकाळी 1:25 शततारा नक्षत्र आशिल्ले. तदनंतर स्वाम्याले आगमना वेळी आशिल्ले नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र. पूर्वा, भाद्र आणि पद हे 3 शब्दाचे एक संकुल. पूर्वा म्हळ्यार पूर्व पहिले, भद्र म्हळ्यार कल्याण, भद्र म्हळ्यार शिव, भद्र म्हळ्यार मंगल, सज्जन, जितेंद्रिय आणि भाग्यवृद्धी आणि पद म्हळ्यार पावलो, चरणांकित. पूर्व श्रेष्ठ प्रातस्मरणीय अगम्य जितेंद्रियाले पावलो पादस्पर्श आणि गुरु महाराजाल आगमन ही दोन्ही शुभ संध्यात आज हांगा जाल्ली आसा. धन्य ही वास्तू आणि धन्य आमी नायक परिवार अशी हांव म्हागेली धन्यता तुमगे लागीं प्रकट करता. हक्का आमी दुग्ध शर्करा योग बी म्हणत की म्हूण म्हाका दिसता. दुदान साखर मेळयल्यार कितले एक मधुरता येत की तशी हो आमकां काळ आयिल्लो आसा. साधू संत येती घरात तोची दिवाळी दसरा के हो दिवसच आमकां दसरा आनी दिवाळी. अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः. अज्ञानाचो अंधकार मौढ्यता दूर करून ज्ञानाचो प्रकाश अंजन घालतालो म्हळ्यार गुरू. भगवंत आसा म्हणजे प्रमाण म्हळ्यार गुरू. स्वामी विवेकानंद मस्त इन्क्विजिटिव्ह आशिल्ले. तांणी कसनय केल्यार एकदम एक्सेप्ट करनाशिल्ले आनी तांणी परमहंस म्हळ्यार रामकृष्ण परमहंसांक विचारले, तुमी देवाक पळयले हांवें, हाजे प्रचिती आसवे म्हूण. हांव येद्रा राबल्या न्ही, हांव तुगेल्या उलयत न्ही, हीच प्रचिती म्हणून क्षणत तांणी उत्तर दिलें. तुका मनाक पडटा तर हां म्हण, ना जाल्यार ना म्हण. गुरू महाराजाल सन्निधी आसा, आमगेल श्रद्धा आनी आमगेले गुरूक वळखूच योग्यता जो आसा तो आमकां उरका पडटा. आबय बापय संस्कार दिताची. गुरू आचार विचार जीवनाक एक दिशा मार्गदर्शन आणि जीवन कशी जगोचे म्हणले हे आमकां शिकयताची. एक व्यक्तीले सर्वतोमुख अभिवृद्धी ताका एक पूर्ण व्यक्तित्व निर्माण करचे आणि ताका मार्गदर्शन करचे म्हळ्यार गुरूनची. आमी तांकां आचार्या बी म्हणटाचे. पूर्व काळांतू आमकां अनेक उदाहरण म्हळ्यार त्या त्या वेळी त्या त्या काळात त्या त्या वयार कसं मार्गदर्शन जावका, तांणी जीवन कशी एक संपूर्ण रितीर चलोवका म्हणले आमकां एक इतिहासांतू उदाहरण अनेक मेळटाची. चंद्रगुप्ता युग म्हळ्यार सुवर्ण युग म्हणटाचे. जाल्यार तांकां मार्गदर्शन दिल्लें कोणू? आचार्य चाणक्यान. विजयनगर साम्राज्याचे उच्च कोटी वैभव अजूनही आमकां विजयनगर गेल्यार हंपी पळोवच्या गेल्यार एक आंगांत एक शक्ती संचाराचे अनुभव जाता. आनी तांकां गुरू कोणू? गुरू विद्यारण्य. जगत पूजनीय अनर्घ्यरत्न स्वामी विवेकानंदान जगताक दिले. कोणे? रामकृष्ण परमहंसान. आमकां गुरू परंपरा आसा. आमी मस्त नशीबवान आसाच. आमगेल वैचारीक पातळी स्पिरिच्युअल लेवल बुद्धिमत्ता अत्यंत उच्च स्तरात आसा अशी लोक आमकां म्हणटाच. वेगवेगळे क्षेत्रांत उन्नती आमगे लोकांन प्राप्त केल्या. वीर विठ्ठल रामदेवाल आशिर्वाद आणि गुरुवर्याले वरद हस्त
जर आमगेल वयर असल्यारी समृद्ध समाज निर्माण खंडित जाता आणि ते तांणी करत आसाची अशी हांव दिसता म्हाका आनी तांगेल्या प्रार्थना बी अशी करता. प्रेमळ पांडित्यपूर्ण स्वाम्याल मार्गदर्शनेन सर्वतोमुख अभिवृद्धी सदृढ समाज निर्माण कार्य जावं अशी देवचरणी हांव आज प्रार्थना करता. गम्यम गम्यम म्हळ्यार अल्टिमेट डेस्टिनेशन. हाका मराठीन गंतव्य स्थान म्हणटाची, कन्नडांत डेस्टिनेशन म्हळ्यार गुरी. पण हे स्थानाक येवका जाल्यार हे डेस्टिनेशनाक पावका जाल्यार आमगेले 14 वर्षाची तपश्चर्या आसा म्हळ्यार बी कांय फाल्स न्ही. कारण 2008 तुमी एक सान एग्जाम्पल दिता. 2008 तूं हांगा आमी जागो घेवका म्हणून सन जागो 1 अर्द गुंटो 1 गुंटो मॅक्झिमम म्हळ्यार 4.5 एकर उरतले. ते घेवचे कितले कश्ट म्हण तुमकां सर्वांक कोत आसा. एक सान जागो घेवका जाल्यार तांगेले आज्जाले पिज्जाले नांवाच्यान तांकां ते कंटिन्यू जावन आयले उरना, कसं नाही डॉक्युमेंटेशन उरना. ते वट्टू कन्न घेवचे वेळार कितले त्रास घेतिलो आनी त्या वेळार आमकां हांगच्या लोकांन बी मस्त मदत केल्ली आसा. हांगा बसल्याची आनंद पै माम तांणी बी आमकां मस्त ह्या वेळार मदत केल्ली आसा. धन्यवाद पै माम. जाल्यार कॉयनाक 2 हे उरताची तोंड उरताची म्हळ्यार 2 भाग उरताची. बरें बी केल्या, मस्त हेल्प बी केल्या हांगच्या लोकांना, तशी बेगीन त्रास बी दिल्लो आसा. आनी अशी आमी मस्त चॅलेंजीस आनी हर्डल्स हांगा फेस केल्ले आसा. एक उदाहरण म्हळ्यार हांगचें गार्डन. तुमी सुमार लोक हांगा पयलीं आयिल्ले उरतले. हांगा लँडस्केपींग कितले सान झाड हाण घाले, कितले माती आमी हुबळीच्यान धारवाडच्यान आमी हाण घालतशिली. अशी ट्रक गटले माती हाण घाले, मॅन्युअर घाले, कितली वेरायटीज ऑफ झाड घाले. पण हांगा कोस्टलान तर एक कसं की म्हण सांगल्यार एक हून वारो येता, बिसी गाळी, त्या वेळार पुरा करपून वच्चे आमी घालचे आनी एक 8 दिवसान 15 दिवसान येयले तेन्ना येना येता म्हण विचारल्यार पुरा कत्त होग बिडतरी अशी परिस्थिती आशिल्ली. हे एक विशय न्ही, अशी मस्त विशय आसाच. आनी दैवी प्रेरणा गोतना तिणें एक प्रेरणा दिली, माता जगन्मातेन एक प्रेरणा दिली आनी आमी हांगा अयुत चंडी हवनाचें एक आयोजन केलें. आमी आयोजन करले म्हणच्याक आमी कोण, करता बी ती करविता बी ती. जाल्यार तांणी आनी अत्यंत वेवस्थीत रितीन हो कार्यक्रम हांगा घडलो. आमी गुरू महाराजाल आशिर्वाद घेवन आयले. तशीच श्रृंगेरी मठाधिपती जगद्गुरूले तांगेल बी आशिर्वाद घेवन आयली. आनी आमी हांगा साधारण 300 वैदिक वृंद एक वेळारी होच सभागृहांतू हेच हॉलांतू एक वेळारी एक कंठान दुर्गा सप्तशती पारायण करताशिले. सकाळी बरोबर 6 वाजता सुरू जाता आशिल्ले. 2 आवर्तन 8:15 ते 8:30 पर्यंत, मदीं गॅप आनी परत 2 आवर्तन म्हळ्यार नाकमुर्ले 1200 टायम्स पर डे ते आवर्तन जाता आशिल्ले. आनी त्या वेळार हांकां कितली लोकांक अनुभव आयलो उरतलो. वणटीत कान दिल्यार बी तो आमकां आवाज येता आशिल्लो. आनी आमी तरी दुसरे प्रपंचांत आशिल्ले. तशीच यज्ञ यागादी कार्य आमगेले म्हळ्यार हांगचे पुरा वैदिक वृंद साधारण 180 वैदिक हांगा आयिल्ले. खंयच्यान पुरा आमगेले केरळा, कोची, कारवार, अंकोला, कुमटा, होन्नावर, भटकळ, सिरसी, सिद्धापूर, येल्लापूर, मुंडगोड, हळियाल, मागीर रत्नागिरी, पूना, नासिक अशी वट्टू खंयच्यान अनेक ब्राह्मण विद्वान पंडित आमगेले हांगा आयिल्ले आनी तांणी अत्यंत सुंदर रितीन हो कार्य घडोवन दिलो. एक खुशी कसं की म्हळ्यार हांव तांकां विचारशिलें तुमगेले ज्ञानार्जन विद्याभ्यास खंय जाल्या भट माम. तांणी म्हणचे आशिल्ली आमगेले पर्तकाली पाठशालेंतू आमी शिकून आयलेच गे म्हूण. अशी सादारण 65% हे आमगेले वैदिक वृंद इतलें खुशी जाता आशिल्ले. म्हळ्यार आमगेले गुरुवर्यान आमकां कसन एक अनर्घ्य रत्न आमगेल्या समाजाक दिल्या अशी त्या वेळार म्हाका दिसलें आनी अभिमान बी दिसलो आमगेले गुरुपिठा वयली.
आता तशीची अशी नंतर आणि आमगेले आणि स्वाम्याले बांधव्य तांगेर आशिर्वाद क्षण क्षणात परी परीन आमकां कशी राखून आयल्या ताजो एक सान हांव उदाहरण दिता. आमगेले मडिकेरेन तूं एक कॉफी एस्टेट आसा. 2018 एक डिजास्टर जालो थंय. मस्त पावस जालो, गुड्डे माती पुरा कोसळ्ळें सकयल आयले. त्या वेळार आमगेले जो एस्टेट आसा थंय हांकां फोन आयलो. त्या वेळार चातुर्मास्य व्रत चलिल्लो. चातुर्मास्य 2018 त्या वेळಾರಿ ಹಾಂಗೆ ಫೋನ್ ಆಯಿರೋ ತುಂಬ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಗುಡ್ಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಕುಸಿದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ಹನಿ ಮಳೆ, ಏನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಮೊದಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನೋಡುವ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಂದಿ म्हळ्यार आमगेल परिवार समरितीन उरका म्हणलें एक ध्येयान तांकां पुरा तुमगेल घरा पावा म्हणून आमी हांणी सांगलें. आनी मागीर दुसरे दिवस जो ते गुड्डो कोसळून आयिल्लो साधारण 4.5 एकर पुरा देऊन माती समेत सकल येवन रस्तो फोड दुसरे कडेन वचून पडले. म्हळ्यार ते कितले फोर्सान आयल उरतले पळया जाल्यार थंय आमी एक बाजूनच मस्त न्ही एक 3 ते 5 फीट गॅपा भितरीची एक घर आमगेलें निर्माण जाता आशिल्लें. पण तुमकां सांगता आनी आमकां दिसलें जालें आतां काम. 1200 फिटार हायशील तें घर तें बी गेलें उरका, आतां दुसरो जागो पळोवंक आमी हें घर बांदच्याक म्हणून आमी लेखलें. आनी पण तुमकां सांगता हांगा सदानंद नायक आर्किटेक्ट आनी स्ट्रक्चरल थंयचे आमगेले, तांकां बी विचारा. पुरा टीम दुसरे दिवस गुरुवर्याले गायले हानी वचून तांगेल्या सांगलें की अशी गुरू महाराज अशी जाल्लें आसा आनी आपूण 1-2 दिवसां खातीर हांव हुबळीत उरना, आपूण थंय वचून पळोवन येता. आनी मस्त टेन्शन आशिल्लें हांकां. आनी त्या वेळार स्वामी महाराजान सांगलें की राब रे हांव प्रसाद दिता तुका म्हणून. आनी मध्यान महापुजा जायना फुडें देवा कडेन सांगणी करून प्रसाद दिलो तांणी आनी सांगलें काही जायना रे हां तुगेल घरात समौर्त पळय, तुगेल मनात कशी आसनी तशी जाता, कांय चिंता करनाका वच तूं. आनी हांणी थंय वच्च्या गेलें. आनी तुमकां सांगता म्हाका आतां सांगता आसतना सुद्दां आंगांत कांटे येता की त्या वेळार इतलो आश्चर्यचकित विशय की म्हण सांगल्यार तो बांदील पिलर्स आशिल्ले हे सायडाचे खंय गुड्डो कोसळ्ळ्या थंय मात्र बेगीनशे डॅमेज आनी बाकी वटू पिलर्स काही ना आनी ताजे गॅप मस्त ना, केवळ 3 ते 5 फीट पर्यंत. हे अत्याश्चर्य न्ही, हे गुरु महाजाल कृपया आनी वीर विठ्ठलाला आशिर्वाद न्हयशे आनी कसं न्ही. अशी हांव सांगच्या गेल्यार मस्त उदाहरण आसात. जाल्यार हांव हांगाची हे करता म्हळ्यार मुखारले कार्यक्रम जावका आनी स्वाम्यान मुखार पुजेक वचका म्हण आशिल्ली मितीन 1-2 सेंटेन्स सांगून हांव हे म्हागेल्या उतराक पूर्ण विराम दिता. Once all villagers decided to pray for rain, but on the day of prayer all the people gathered, but only one boy came with an umbrella. That's faith. When you throw babies in the air, they laugh because they know you will catch them. That is trust. इतले सांगते रे. परत हांव गुरु महाराज आनी स्वामी महाराजाले भगवंताक नमस्कार करत 2 उत्तर पूर्ण विराम दिता आसा. धन्यवाद. हरि ओम. धन्यवाद दिपा वहिनी. तुम्ही सर्वांक स्वागत करचे बरशी गुरुल महत्व आमकां निकची सांगून आमगेले गुरुभक्ती घट्टी केल्या. धन्यवाद. न गुरोरधिकं तत्वं न गुरोरधिकं तपः तत्वज्ञानात परम नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः. आमकां सन्मार्गांतू सात्विक मार्गांतू शांती समाधानाच्या मार्गांतू चलच्याक मार्गदर्शन करून उद्धार करतले आमगेले गुरु. आतां श्री गुरुले पादपूजा करून धन्यदाताची दिनेश नायक दंपती. विद्याधीश पाद ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪದ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದೊರಕಾನಾಥ
ದರುಶನದಿಂದ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ರಾಮ ವಿಠಲ ಪಾದ ಕಮಲದಿ ರಂಗನಂದದಿ ಸದಾ ನಿರತ ಶಮದಮಾದಿಗಳ ಸಾಧನದಿಂದ ರಮಾವಲ್ಲಭನ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣರ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪ್ರದ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ ಸದಮಲ ಶುಭ ಗುಣ ರತುನಮಣಿ ಸದಮಲ ಶುಭ ಗುಣ ರತುನಮಣಿ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿಯ ಪರಮಹಂಸರ ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ತಿಳಿಸಲೆಂದು ಸಕಲ ಸಜ್ಜನರ ಸಲಹಿರೆಂದು ವಿಷ್ಣುದಾಸನು ಶರಣೆಂದು ಮಣಿದನು ಹರಿಗುರು ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾಪಹರಣ ಜೊತೆಗಿರಲು ಜಗವೆಲ್ಲ ಎದುರಾಗೆ ಭಯವೇನು 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 ಗುರುವೆ ನೀವೊಬ್ಬರಿಲ್ಲದಿರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸುಖವೇನು 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 ಪ್ರಭುವೆ आमगेली सर्व पूर्ण गुरुल आशीर्वाद ना देवाल आशीर्वाद आमकां ना जाल्यार आमी कस्सनय सिद्धी करच्याक साध्य ना स्वाम्याल आशीर्वाद सदां आमगेल वयरी सदां सर्वदा उरो म्हूण हांव स्वाम्याल चरणांत तो मागता दिपावेन केन्ना म्हणत आशिल्लें तांकां हांगा व्हड सोम्याक आपोवन हाडका वास्तव्य बी करका म्हणलें मन आशिल्लें जाल्यार कस्सनय जावं आमकां व्हड भाग्य म्हळ्यार स्वाम्यान शिष्य समेत आमगेले हुबळी अमरगोळांत एक चातुर्मास ओदकसून दिल्लें तें व्हड भाग्य आमगेलें म्हूण केन्नाची ताणें सांगता आशिल्लें ताज नंतर बदरी चातुर्मास जालो 2 वर्ष ताज नंतर कोवीड आयलें त्या निमित्त पर्तगाळींतूच चातुर्मास जाल्ले कोणाक आमकां वचच्या बी जालें ना मस्त लोकांक कित्याक म्हळ्यार थोडें रिस्ट्रिक्शन आशिल्लें जाल्यार आमगेलें हुबळी चातुर्मास एक मायल स्टोन म्हणटाची सक्सेसफूल म्हणून स्वाम्यान बी आमकां सांगलें खूश पावलें कित्याक की म्हळ्यार आमगेले भरशीक बेस्ट लिडर्स ग्रेट लिडर्स आमकां सपोर्ट आशिल्लो दिनेश नायक दिपा नायक आमगेले हुबळी समाजाचे अध्यक्ष श्रीयुत आर.एन. नायक माम रामचंद्र रंगप्पा कामत माम दिनेश पै माम चेअरमॅन हांगो आयस्क्रीम आमगेले विजी प्रभ माम पुत्तू पै माम अरुंधती कामत हांगेले सर्व लोकांले सपोर्ट आमगेले बरशी आशिल्ले हांगेले कोऑर्डिनेशन आमगेले अरेंजमेंट्स सिस्टमॅटीक आशिल्ले मिटिंगांतू आमगेले दिनेशान विजय शानबाग रामदास तुमी रिसेप्शना उरका म्हूण सांगलें आमी मनसा शिरसा आमी यस म्हणून ओपून घेतलें
आमगेली जबाबदारी क्रिस्टल क्लियर आशिल्ली. आमकां कसन कर का म्हणून आमकां रिसेप्शनाक बशिल्लो का गोत आशिल्लें. 67 दिवस स्वाम्याल वास्तव आशिल्लो. तातूंत आमगेल्या सभेंतू विजी शानबाग म्हणलो 82 वर्साचो एकलो यंग मनुश्य आसा. तो 67 डेसान तो 67 डेसाची तो प्रेजेंट आशिल्लो. हांव 65 दिवस त्या चातुर्मासांत एक सेवा करचें भाग्य आशिल्लें म्हाका. एक वेवस्था एकेकल्यान वांटून घेतिल्ली. तुमी बिलीव करशिनाची ಒಟ್ಟುच वेवस्था कोण कोण पळोवंक म्हूण गेले. वॉशरूम वेवस्था थंय डिस्कस केलें ना. वॉशरूम क्लिनींग वेवस्था हांव आनी आमी दंपती दिनेश अण्णा दिपावळीन पळोवंक येतात म्हणून ताणें सांगलें. तुमकां आश्चर्य जातलें. तांणी दिवसा येत आशिल्लें. तांणी एक मनशाक अपॉयंट केलें. तो 2 पंत येवन तो वॉशरूम क्लीन करता आशिल्लो. एक वॉलंटियर अपॉयंट केलें. दिनेश अण्णा आयले भितर रिसेप्शन आमकां मेळत आशिल्लो. सीदा वॉशरूमाक वता आशिल्लो. लोकांक कसो लायक म्हूण कळनाशिल्लें. ताजें महत्व कडेर कळलें. मस्त लोकांक तें इम्प्लिमेंट करचें सुरू केलें. हांव बीची 8-10 पंत आशिल्लो. पण रामदास दुसरें काम ना की बरें वॉशरूमाक वता म्हणून लोक लेखता आशिल्ले. जाल्यार आमी वचचें कारण विंगड आशिल्लें ते क्लीन आस की ना म्हणून. कित्याक म्हळ्यार हांव दिनेशाक रिपोर्ट दिवपाक पडटा आशिल्लो. आनी लिडर्स येता आशिल्ले. आयले भितर हांगेलें फस्ट काम म्हळ्यार आमी रिसेप्शन आमी उरता आशिल्ले. सर्व स्मूथ चल्लें. दिपावयने वो दिनेश अणे वो विजय मामे वो आमगेलो दिनेश पै मामे वो फस्टान विचारचें कसन प्रॉब्लेम ना मरे स्मूथ चल्लें मरे विजय कशी रामदास कसन अशें म्हणून फस्ट ताणें विचारचें कसन आमगेले निमित्त तुमकां कसो सपोर्ट जावका. हें एक कार्यक्रम सक्सेस जावच्याक एक रोल मॉडेल म्हणटाची. एक दिवस रामचंद्र कामत मामा आयलो. रामदासा कसन ಒಟ್ಟು स्मूथ चल्ल्या. रामचंद्र मामा आमी बेगीन तांगेली उलोवच्याक बेगीन भिडयत आशिल्ले. आमगेले वडील बापाय समान आशिल्लो तो. बेगीन सांग मरे या भीड करनाका तुमी कसन सांगल्यार आमकां कळचें न्हय. कांय ना एक्सलंट सर्वीस ಒಟ್ಟು फूड ಒಟ್ಟು सम आसा. च्या बेगीन कसली मिस्टेक जाता आसा अशी आमगेलें ऑब्जर्वेशन अशें म्हळें. 5 मिनीट आयलो म्हणालो सकयल गेलालो. कित्याक म्हळ्यार तांणी किंग तांणी अनुभव आसता. ಒಟ್ಟು तो पळोवंक येवन म्हाका रिपोर्ट दिलोलो. फाल्यांच्यान च्या सम जाता म्हणालो. कसकीचे एक च्या पळय मिस्टेक आशिल्ली ते चेंज करचें सांगलें. फाल्यांच्यान तूं च्या पिवन म्हाका सांग का म्हणालो. इम्प्रूवड एक सांग कारण ताणें म्हाका आमकां सुदारसून दिलें. सांग ना जाल्यार कळना तुमी सांग का माराया म्हणून तशिल्लो. दिनेश ते कार्यक्रम चातुर्मास प्रारंभ जालो. 2-3 दिवसान दिनेश आयलो बसलो. रामदासा मिटर रिडींग कितलें रे आयचें म्हणालो. म्हाका एक पण बोड गिर येलें. कसन मिटर इलेक्ट्रिकल मिटर रिडींग हो कसो विचारता म्हणून पळयलें रे. मिटर रिडींग म्हळ्यार तें न्हय. आयचें कलेक्शन कितलें आयचें भिक्षा सेव कितलें जालें आज पर्यंत कितलें जालें म्हणून कळलें. हाका फिगर्स जावका म्हणून हांव ताच नंतर एक पॉकेट डायरी करून घेतली. खिशात दवरून घेतली. ओपनिंग बॅलन्स आयचें कितलें रिसिट्स आयचे एक्सपेन्सीस कितले टोटल क्लोजींग बॅलन्स टिल डेट कितले भिक्षा सेवे एक्सपेन्सीस हें ताणें आयले भितर दिनेशाक अशें दाखोवचें. आर मामा आमगे रामचंद्र मामातले अशें दाखोवचें. दिनेश पै मामा आसलें विजय मामा प्रभ मामा आसलें आसलें. हो कसून दाखयता चीट दिवसाची म्हणून न्हू. एक म्हयनोभर कोणाका कळना कसली चीट दाखयता म्हणून. कडेर एक दीस एकल्यान विचारलें हें कसो दाखयता मरे तूं घे तूं बी पळय म्हणून सांगलें. तेन्ना ताका समाधान जालें. अशें आनी दिनेश गांवां उरो कसनय उरो आमी वॉट्सॅपार ताका डेली फिगर्स ताका पेटयत आशिल्ले. तो दुसरो लोकांक पेटयत आशिल्लो. कित्याक म्हळ्यार आमकां कशें कळ्ळें म्हळ्यार हांव ಒಟ್ಟು लोकांक पेटयनाशिल्लो. दिनेशान मात्र पेटयत आशिल्लो. तो कशी फॉरवर्ड करता म्हूण कशें कळ्ळें म्हळ्यार दिनेश पै मामा येत आशिल्लो. रामदासा काल बरें जालें काय ना रे अशें म्हळें. हां तेन्ना कळ्ळें म्हाका हांव हांगेलो तो कोऑर्डिनेशन आसा. भिक्षा सेवे लिस्ट 12 घंटे भितर रेडी उरत आशिल्लें. उरुका पडटा आशिल्लें. स्वाम्याला टायम टू टायम पूज जाता आशिल्ली. आमी लिस्ट करून ते मेमेंटो खंयचे खंयचे भिक्षा मेमेंटो रेडी दवरता आशिल्ले. आमगेलो रमेश पांडुरंग नायक हांगासाची सदानंद कामत आयिल्नाची. ताणें रमेश हांणान फॅक्टरी सुटका जाल्यार फोन करचें म्हाका रामदासा लिस्ट रेडी आसा हांव येता आसा. आयले भितर तो मेमेंटो लिस्ट घेवन तो वता आशिल्लो. पुर्ती दिवस ताणें नासतना तांगेलें तें कोऑर्डिनेशन आशिल्लें सदानंद कामत दोगो लोकांक मेळ्ळो. ते पादपुजे भिक्षा वेळारी तांणी फुल्ल करेक्ट ताणें मॅनेज करून एक दिवस बी एक कंप्लेंट ना अशी मॅनेज केल्या. हांव तांकां तांगेलो उडगास तशें हांव काडत आसा. एक दिवस अशीच आमी ಒಟ್ಟು लोक बशिल्ले.
ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನ एक भिक्षा सेवेचे एक मॅक्झिमम एक रेकॉर्ड करीत नाही म्हळें दिनेश अण्णान. करें की म्हणालो दिनेश अण्णा. रामचंद्र माम बी करें की म्हणालो. दिनेश अण्णान एक दिवस संडे पळोवन रामदास कोण कोण वॉलंटियर्स तांकां पादपूज करका म्हूण आसा स्वाम्याले ಒಟ್ಟು लोकांले लिस्ट कर. कोणाक करका म्हूण उरता साध्य जायना तांगेले बी लिस्ट कर. समाजाचे सदस्य लोकांले हांव थोडे एम्प्लॉई लोकांक लिस्ट दिता. ಒಟ್ಟು कोर न्हू 120 लोकांक लिस्ट जालें. आमी रात्री 1.5 घंटे पर्यंत बसून कस्सन आसा लिस्ट करून वचचें ना जाल्यार जायना. तर थोडे कमी हें जालें ना. आमी 1.5 घंटेक घर गेले. विजय शानबा मामा घर गे वच म्हळ्यार बी गेलो ना तो. कोरून वचचें म्हणालो. सकाळ 7 घंटे आनी आमी हाजीर जाले. सिस्टमॅटीक जाले. स्वामी म्हणाले रामाल दासू तूं रेकॉर्ड केल्लें तुमी हां सोडिल ना न्ही म्हणाले. म्हगेलें कस्सने ना आमगेलें कस्सने ना स्वाम्यान ಒಟ್ಟು लीडर लोकांक सपोर्ट देखून हें साध्य जालें म्हूण सांगलें. थंयचे एक चातुर्मासांत विशेष कसं म्हळ्यार प्लॅस्टीक कसण्याचे आमी वापरनाशिल्ले. प्लॅस्टीक म्हळ्यार आमगेले दिनेश अण्णाक फस्ट अलर्जी. प्लॅस्टीक रहीत हांगा बी कस्सने प्लॅस्टीक वापरनाचे. ग्लासा बॉटलान तुमकां उदक दिता आसाचे. ते केळी पानूर एक डक्ट करून तांत घालून तो सावयव गोब्बर करून ಒಟ್ಟುची झाडाक घालची एक वेवस्था केल्ली. थंय स्वाम्याले हातान हस्तेन वनमहोत्सव कार्यक्रम बी केली. तेन्ना रोयिल्ले स्वाम्याल हातान जोडिल्ले रड्ड आनी वाडत आसाची. थोडे दिवसांत ते सुतलो एक रूख जावन अमरगोळ आमगेल्या मठाक एक भव्य दिव्य एक शॉप येता. जाल्यार हें कितें सांगलें म्हळ्यार लोकांक एक समजूत म्हळ्यार ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಸಲ್ಲದು ಎಂಬುದು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದರೂ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಪಸರಿಸೋಣ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗೋಣ. मळ्ळेक मण्णी आतां हांव गम्यम रेजॉर्टा बद्दल एक संक्षिप्त सांगता आसलें रे. जगत्तीन हांगा गम्यम रेजॉर्टाचे बी थोडे लोक आसा देखून थोडे कन्नडान सांगता. ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ದೈವಿ ಪ್ರೇರಣೆ ದೈವಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರಬೇಕು. ते वयनीन तिगेले हंतू स्पिचान सांगले कंचिका परमेश्वर दिनेश अण्णा हांगा कारवार टू भटकळ तागेले जन्मस्थळाक लागीं एक कसो तरी एक प्रोजेक्ट करका. एक कस तरेची हंची लोकांक एक जॉब ऑपॉर्च्युनिटी मेळका म्हणून हांगा पळोवका जाल्यार खंयी मेळना. तो भटकळ पर्यंत वापस आयलो. तशीची बाड आयलो. ते बिचार वचका जाल्यार तागेले एक आप्त मित्र मेळ्ळो. मेळतले तुका हांगा एक 10-10 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಸಿಗಬಹುದು. सो म्हळ्यार तशीची तो हांगा ते सायबिणी लेगी कंचिका परमेश्वरी स्थानार गेलो. ते पूज करता जाल्यार मुडिय प्रसाद जावन त्यान भटमा म्हणाल काही तू कसकी संकल्प करून हांगा आयला ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ म्हणून 10 ಎಕರೆच्यान ಸ್ಟಾರ್ಟ್ जाल्लें हळू हळू ನಮ್ಮದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗೋರಿ ನಮ್ಮದು ಜಾಗ ತಗೋರಿ म्हणून 54 ಎಕರೆ जागे रे हें स्प्रेड जालें. आतां ते 54 ಎಕರೆ ಒಟ್ಟು करकाले कसकसन कश्ट पावल्याचे त्या वयनीन आमकां सांगलें. त्या सायबिणीले आशिर्वाद आसा आनी एक महायाग जाल्लेली ही भूमी देखून ही तपोभूमी. तेन्ना हो जाग अशी नाशिल्लो. आज स्वर्ग पळोवच्या खुशी जाता. तेन्ना ಕೇವಲ ಗಾಳಿ ಮರಗಳಿಂದ ಒಣಕಲು ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಉಸುಕಿನ ಗುಡ್ಡೆಗಳು ತಗ್ಗುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸ್ವರ್ಗ ಸದೃಶವಾದ ಗಮ್ಯಂ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆನಂದವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂದಾರ ಹೂವಿನಂಥ ಅಪರೂಪದ ಸಸ್ಯಗಳು, 12 ತಿಂಗಳು ಹಣ್ಣು ಬಿಡುವಂಥ ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲಗಳನ್ನು ದಿನೇಶ್ ನಾಯಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಂದು ಮಗುವಿನಂತೆ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಉಪ್ಪಿನ ಆಗರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರೇನೋ ಎಂದು ಕುಹಕವನ್ನು ಆಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಣ್ಣು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ಟ್ರಕ್ಗಟ್ಟಲೆ ತಂದು ಫಲವತ್ತತೆಗೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಅರಿತ ಅವರು ಟ್ರಕ್ಗಳನ್ನು ತಂದು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೆನಿಸನ್ಸ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬುಡ ಸಮೇತ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ನಿಸರ್ಗ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು
ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸುಮಾರು 800 ಮರಗಳನ್ನು 10ರಿಂದ 20 ಫೂಟ್ ಎತ್ತರದ ಮರಗಳನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಜೀವಂತ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರಲ್ಲೇ ನಿಸರ್ಗದ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧ ಪರಿಸರ, ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ, ಶುದ್ಧ ನೀರಿಗಾಗಿ RO ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಹಿತ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಉಪಯೋಗ, ಅಪೂರ್ವ ಆದರ ಆತಿಥ್ಯ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ದಿನೇಶ್ ನಾಯಕರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಅವರದು. ಪರಿಸರ ಉಳಿದರೆ ನಾವು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಎಂಬುದೇ ಅವರ ಉನ್ನತ ವಿಚಾರ. ಶಿಸ್ತು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಪರಿಸರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ದಿನೇಶ್ ನಾಯಕರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತು ಕಟ್ಟಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಸಂದರೂ ಇವತ್ತೇ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಆಗಿದೆ ಎಂಬಂತೆ ಅದು ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಅವರ ಹಂಬಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಮ್ಯಂ ಪರಿವಾರದವರ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ದೊಡ್ಡದಾದ 28 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆನಂದ ಕೊಡಲು ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕೃತವನ್ನು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವೇ ಸರಿ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗೇಟ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್, ಹೌಸ್ಕೀಪಿಂಗ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ವೈದ್ಯರು, ಸ್ಪಾ ಎಲ್ಲೇ ಭೇಟಿಯಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗಮ್ಯಂ ಪರಿವಾರದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಂದಸ್ಮಿತರಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಂದವರು 7 ದಿನಕ್ಕೆ ಬಂದವರು 10 ದಿನ, 10 ದಿನಕ್ಕೆ ಬಂದವರು 15 ದಿನ, ಬಂದವರು ಪುನಃ ಬಂದು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅನೇಕ. ಕೇವಲ ಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ನಾಯಕ್ ಹಾಗೂ ದಿನೇಶ್ ನಾಯಕರವರ ಮನದಾಳದ ವಿಚಾರ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಯುತ ಚಂಡಿ ಮಹಾಯಾಗ ಆಯೋಜನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 42 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೇವಿ ಪಾರಾಯಣ, ಭಜನೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಪೂಜೆ, ಅಲಂಕಾರ, ಸಮುದ್ರ ಪೂಜೆ, ಯಾಗ, ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದದಿಂದ ಪುಳಕಿತರಾದವರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಆಶ್ರಮದ ವಾತಾವರಣವೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ, ನವಚಂಡಿ, ಶತಚಂಡಿ, ಸಹಸ್ರಚಂಡಿ, ಆಯುತ ಚಂಡಿ ಎಂತಹ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ ದಿನೇಶ್ ನಾಯಕ್ ದಂಪತಿಗಳು ಅನೇಕರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ, ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೈವಿ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯುತ ಚಂಡಿಯವರ ನಾನು ಶರಣ ಭಟ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಆಯುತ ಚಂಡಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆಯೋ ಅಂತ. ರಾಮದಾಸ್ ಮಾಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚಂಡಿ ಹವನ ಅಂತ. ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ದೈವಿ ಸಂಕಲ್ಪ ವೈನಿಯವರು ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲವೂ ಆ ದೈವಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಗುರು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಲೇ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಇವರ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸರಣಿ ನಿರಂತರ ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಹರಿಸಲಿ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಅನಿರುದ್ಧ, ಶುಭಂ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಆನಂದವೇ ಲಭಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಅಂದ ಶ್ರೀದೇವರು ಗುರುಗಳು ಅವರನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಗಮ್ಯಂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸವಿ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಗಮ್ಯಂ ಪರಿವಾರದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ವಿ ರಮೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ವೆಲ್ವಿಷರ್ಸ್. ಗಮ್ಯಂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉದ್ದೇಶ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಗುರುಗಳ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಗಮ್ಯಂ ಪರಿವಾರದ ಅನಂತ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಗಮ್ಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಟವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ಆನಂದದ ಒಂದು ವಿಹಂಗಮ ನೋಟವನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ನು ಕೂಡ ವಿಚಾರಿಸಿ
ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಗುರುದೇವ್. ಚೈತನ್ಯ ಶಾಶ್ವತಂ ಶಾಂತಂ ವ್ಯೋಮಾತೀತಂ ನಿರಂಜನಂ ನಾದಬಿಂದು ಕಲಾತೀತಂ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಈ ಒಂದು ಗಮ್ಯಂ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಂತ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೆಲ್ತ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ವಿಚಾರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ ದಿನೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು, ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬರೋಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡ್ರು. ಅದು ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಡೀಪಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾವು ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಕೂಡ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಗಮ್ಯಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಸಮ್ಮಿಳನ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಗಮ್ಯಂ ವೆಲ್ನೆಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಯೋಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಎರಡು ಸೇರಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ತಮ್ಮೊಂದು ಪಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಅದು ಬರೀ ವೈದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆಯುರ್ವೇದ ಒಂದು ವೇದ, ಅದು ಸತ್ಯ. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಬರೀ ಔಷಧಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದೆ ದಾಟಿ ಅವನನ್ನು ಗಮ್ಯದ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗಮ್ಯ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಕೈಗೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಆಸನ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ. ಯೋಗ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನ ಹಾಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಮಿಲನ, ಅದ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯೋಗವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಬಿಯಾಂಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಯೋಗ ಬಿಯಾಂಡ್ ಆಸನಾಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪ ತರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಆಯುರ್ವೇದ 5 ದಿನ, 7 ದಿನ, 14 ದಿನ, 21 ದಿನ, 28 ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ಬರೀ ಆಯುರ್ವೇದ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದ, ಯೋಗ, ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹ ಸೇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನ, ಹಾಗೂ ಡಿವಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ದೈವತ್ವ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವವು ದೈವವೇ, ಅದ್ರ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋಕ್ಕೆ ನಾವು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಮ್ಮಿಳನ ಆಗಿ ಒಂದು ಗಮ್ಯಂ ರೆಸಾರ್ಟ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 81 ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 31 ರೂಮ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಿನೇಶ್ ಸರು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ನಿಗೆ ಅವರ 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬರೀ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ 31 ರೂಮ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. G+1 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 50 ರೂಮ್ನ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವೆಲ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 10 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ. ಇದರ ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಆಯುರ್ವೇದ ಜೊತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಯೋಗಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆಯೋ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್, ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಒಬೆಸಿಟಿ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ನ್ಯಾಚುರಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿವೆಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು, ನಾವು ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು 10 ಡೇಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ತದನಂತರ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವೆಲ್ನೆಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಯುರ್ವೇದ ಸ್ಪಾ ಹಾಗೂ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಪಾ, ಯೋಗ ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಜಿಮ್ನಾಷಿಯಮ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಲೇ ರೂಮ್, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್,
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬರಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಶಕ್ತಿ, ಆ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ತಾಯಿ ಚಂಡಿ ಹೋಮದ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ವಾಸಿಯಾಗಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಡೇಸ್ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 5 kg 6 kg ವೆಯ್ಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು 3-4 kg ವೆಯ್ಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಂದವರು 200 ಕೌಂಟ್ ಇದ್ದವರು 95 ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ 75 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬೇಕು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು? ಒಂದು ಚೇತನಾ ಶಕ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಶಕ್ತಿ, ಉದ್ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸರಿ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್. ದಿನೇಶ್ ಸರು, ಮೇಡಮ್ಮು ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನೀವು ಮಾಡಿ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಗೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ದೇವರು. ಆ ಥರ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು, ದೈವತ್ವವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅಂತ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಸ್ಟಾಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಗಮ್ಯಂ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಗುರುದೇವ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಬ್ರೀಫಾಗಿ ನೀವು ಗಮ್ಯಂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ನಾಯ್ಕರವರು. कुलदेवाक नमस्कार करनो, कांचिका परमेश्वरी देवाक नमस्कार करनो, होड स्वाम्याल स्मरण करनो, सांज स्वाम्या नमस्कार करता. आता टायम बी आभारी मस्त आसा. तशें हांव म्हगेलें स्पीच कसलें जेवच्याक जायना. आतां स्वाम्यान आशिर्वचन आमकां जावका म्हणून म्हगेलें 2 उत्तर सांगून ओट्टुलका हांगा येयल बदल धन्यवाद. सुमार वेळ तुमी ओट्टुलकान राखले. आता पावस कमी जावन तुमगेले आशिर्वचन घेवन परमनंट रक्षण घेवन ओट्टो लोकांक सुखान घर वचका म्हणून म्हगेले विनंती. धन्यवाद. दिनेश अण्णा. मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम मधुसूदनः, मंगलम देवकी पुत्रो, मंगलम गरुडध्वजः, श्रीरामं हनुमत्सेव्यं, श्रीकृष्णं भीमसेवितं, श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे. ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियः पतिः, आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. आताची दिनेश नायकानही स्वाम्याकही प्रीतीपूर्वक जावन आम्ही परतगाळींत आसतनाची स्वाम्यान कुमठा चातुर्मासाक आयिल तेन्ना आमगेल्या रिसोर्टाक पादार्पण करून गेलो. आमकां सर्वांक आशिर्वाद करका म्हणून गेलो. तेन्ना ताणें प्रार्थना केल्ले. त्या प्रार्थनेक समजावन आयज दिवसाक हे आमी अवकाश दिवन गेलो. सर्व मठाचे सिब्बंदी वर्ग, परिवार, तशीच सर्व हुबळीकार, तशीच तागेले प्रीती बंधू सर्व जन आज हांगा उपस्थित आसात. आताची दिनेश नायक तांगेले धर्मपत्नीनही ज्योतिषाचे अनेक विशय तुमगेल्या द्राक सांगले. त्या जल नंतर अनेक असा योग म्हणून घेवन नक्षत्र, कर्ण, तिथी हे म्हणून तशी पळयतना आजी 2 रितीचे योग प्राप्त जाल्ले. संजेरी 4:30 पर्यंत सौभाग्य योग आशिल्ले, तदनंतर शोभन योग आशिल्ले. हे दोन्ही योग तांगेल्या कुटुंबाक, तांगेल्या रिसोर्टाक प्राप्त जाल्ले आसा. तशीच थोडे वेळ पयले रामदासान हुबळी चातुर्मासाचे अनेक विशय ताण सांगले. उभय स्वाम्याल्या उपस्थितीन तुची प्रथम कर्नाटकांतू
हुबळी चातुर्मास घडिले उभय स्वामेले त्या जाल नंतर आनी खंय जायना. हुबळी इज दी लास्ट चातुर्मास जंय उभय स्वामेले कर्नाटकान चातुर्मास म्हूण घेवन फाल्याक बरोवन दवरत. कित्याक की म्हळ्यार पहिले 2017 पर्तगाळींतू 2018 हुबळींतू कर्नाटका 2019 ते बद्रींतू 20 आनी 21 ते पर्तगाळींत. सो शिष्य आनी गुरू मेळून घेवन कर्नाटकांत खंय तरी एक चातुर्मास जालें म्हळ्यार ते हुबळी मात्र आनी खंय जालें ना. ताणें सांगत आसतना आमकां दिसलें आमी कुमटा चातुर्मास आसा की हुबळी चातुर्मास आसा की म्हूण आमकां चिक भास जालें. कडेन आमकां हेंय दिसलें हो उठूक गुट्ट भायर काडटा आसा येद्रा कुमटाकार बसल्याची तांगेल मात तेंत कीड घाले आतां कसन धांवता आसा म्हूण आमकां गोतना भाल्ले. आमी आतां परतून गेले नंतर कमिटीचे एक हें करेवे तें करेवे म्हूण घेवन आमी वय वर्ल्ड रेकॉर्ड करया म्हूण घेवन आयले रे. आमी कसं उत्तर दिवं का म्हूण घेवन आतां आलोचन जाता आसा आमकां. अंतू हे सर्व गोश्ट परत हाली निमित्तान लोकाल मनांत एक जागरण जालें, एक उत्साह निर्माण जालें. हां थोडे विळंब जाले उरताले किंतु हांगाचें एक वातावरण पळोवंक गेलो आमकांय मनां दिसलें की प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यान आयिल्ले आसल्यार मस्त संतोश पावन घेता आशिल्ले ते. कित्याक की म्हळ्यार एक आमगेले मठाचे एक शिष्य इतलें साधन केलें, तागेले परिश्रम केले, असल एक व्हड संस्था निर्माण केले, अनेक लोकांक आरोग्या बद्दल ताणें शिक्षण दिलें, लोकांक आपूण घेवन आरोग्याचे बद्दल जागरण केलें. असल एक मठाचे एक शिष्यान इतले बरें एक स्थान मान ताणें घेतल्या म्हूण पळोवंक गेलो सो हांव मनान तृप्त पावता आशिल्लें. किंतु आज ही प्रिय गुरुवर्य स्वामी वैरचॅनाची तांगेल संपूर्ण नायक कुटुंबाकची स्वामी अनुग्रह करत आसाच हे आमी विश्वासान सांगेत. तशीची कितले योगायोग पळया. आतां पळयलें स्वाम्याल चातुर्मास कितले 54 चातुर्मास. स्वाम्यान तांगेले आश्रम तुलेन तांगेले वृंदावन जावं पर्यंत कितले वर्ष 54 इयर्स. तशीच ह्या रिसोर्टाचे एकर कितले 54 एकर्स. सो हे उठूची कशी घडता, कित्याक घडता, केन्ना घडता, कशी घडता, कोणा कितें घडता हे कोणाक गोतुरना, खाली देवाक गोतुरता. आनी देव त्या वेळार आमकां प्रेरण दिता. आनी आज त्या प्रेरणा अशी पळयता आशिल्ली तेन्ना विचारलें कितले कर आसा म्हणून 54 म्हळ्यार पटणे आमकडे घास आयले स्वाम्याले वयोमान म्हळ्यार स्वाम्यान तांगेल संन्यास जीवन आनी ह्या रिसोर्टाचे एकर दोनी मॅच जाता आसा म्हणून. त्या न्हयशीची हे एक गम्यम रिसोर्ट, गम्यम रिट्रीट म्हणून घेवन तांणी हें केलें आसा. हाका नांव द अल्टिमेट डेस्टिनेशन म्हणून घेवन तांणी सांगिल्लें आसा. आमगेले संस्कृतान ग म्हणल्यार गमयती, गमल्र गतो म्हणल्यार एक धातू आसा ताका ज्ञान म्हणून घेवन एक अर्थ येता. गम्यम म्हळ्यार आमी एक ज्ञान कुरसून घेवका. अल्टिमेट डेस्टिनेशन एक अर्थ आसा. दुसरो अर्थ आमी घेताना म्हळ्यार एक शब्दाक आमी कितलीकी अर्थ आमी हे घेवेत तेन्ना आमी एक अर्थ आमी हे करताना गम्य ज्ञान कोणाल बद्दल ज्ञान, आपणेल स्वताले आरोग्या बद्दल ज्ञान करता आसले एक ताण हे. कित्याक की म्हळ्यार हांगा येवन घेवन कसन मुख्य कार्य कसन की म्हळ्यार आपणेल शरिरांत कसन घडता आसा, आपणेल शरिरांत कसकसन विचार म्हळ्यार कसकसन रितीचे जाता आसा म्हणलें एक ज्ञान करता आसलें एक स्थान हे. आतांच आमी चेतन कामत, डॉक्टर प्रसन्न, तशी तांगेल कन्सल्टंटू सर्व लोकांक मेळून आमी उठू लोक, दिनेश नायक, सर्व कुटुंब आमी वचून पळयताना आयुर्वेदा बद्दल आनी योगा बद्दल मस्त काळजी घेवन घेवन लोकांक जागृत करता आसची. आयुर्वेद हे प्राचीन काला तुलन आयिल्लो तसले एक बहुमूल्य वेद है. उपवेद म्हणटाची. मुख्य वेद 4 आसाची. आयुर्वेद हे उपवेद. खंयच्याचे उपवेद? ऋग्वेदाचेची एक उपवेद म्हळ्यार आयुर्वेद म्हणून. कोण प्रवर्तन केलें? ब्रह्मदेवान तागेले पूर्व मुख, ब्रह्मदेवा 5 मुख आशिल्ले
तंतु पूर्व मुखातुल्यान आईल तसले उद्गार म्हळ्यारी आयुर्वेद कडे कोण हे प्रचार केले म्हळ्यारी धन्वंतरीले अवतार केले जाल्यार समुद्र मंथन करताना त्यानं अमृत घेऊन घेऊन येता. हे सर्व ही त्या नंतर चरक संहिता, सुश्रुत, हे सर्व लोक, अग्निवेश, हे सर्व लोक आयुर्वेदांतू आईल तसले महान महान लोक, फिजिशियन म्हणताचे हे सर्व लोक येऊन गेनू आमगेल शरीरांतू 3 रितीन हे करता. वात, कप्प आणि पित्त हे 3 महत्वाचे उरता. हे 3 हंतू महत्वाचे घेऊन गेनू हे आयुर्वेदाचे बुनादी असा. आयुर्वेद, आयुः म्हळ्यार लाईफ, जीव, वेद म्हळ्यारी सायन्स. आमगेले लाईफाचे, आमगेले शरीराचे सायन्स, विज्ञान, हे शरीर कशी चलता, कसन हक्का हे असा, हे सर्व ही आयुर्वेदांत आमकां प्राप्त जालें. परंपरे स्वाम्यानं केन्ना तरी तांकां अनारोग्य जाल्यार तेन्ना खंयचेही भायलचे ग्रहण करचें जायना, सेवन करचें जायना. तेन्ना एकमात्र उपाय ते आयुर्वेदच आमकां. केलो पंता म्हालगड स्वाम्याक थंडी जाले, ताप जालो, तेन्ना कसन घेवचें, कसनय घेवचें जायना. तेन्ना स्वाम्यान घेवचें कसन की म्हळ्यार असलेच आयुर्वेदाचे एक शतावरी म्हणले एक हें आसा. त्याने सान सान म्हळ्यार मीरे, जिरे, कडेरी, आल्ले, असले तुळशी पानं हे त्यांनी घेवन घेनू ताजी कशाय करून घेवन पिवचें. म्हळ्यार तेन्ना तुलेनाची परंपरे तुलेनाची आमगेले कसन श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठ कसन आसा. अनारोग्य कसने जालतना तेन्ना एकमात्र उपाय ते आयुर्वेद मात्र. त्याची आयुर्वेद पळोवत असेल अवकाश हांगा मेळ्ळे. आत्ताची आमी अशी वीक्षण करचे गेलतना एक थेरपी आयकले, थालासो म्हणून घेनो थेरपी. आतां चेतन कामतीन सांगले ते इटालियन मस्त रितीच आसा. तांतू विशेषतः कसन की म्हळ्यार समुद्रांतू आशिल्ले तसले भाग तांतू थोडे लवणांश उरता. ते लवणांश शरिराक लावन घेनू कडे ताजेक स्नान करचें हे. किंतु हे एक थेरपी परंपरेचे एक स्वाम्याक घडिल्लो आसा. आज तुमकां हांगा दिसता आसा, किंतु हे परंपरे स्वाम्याक घडले केन्ना? इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याले प्रथम शिष्य नरहरी तीर्थ स्वामी. नरहरी तीर्थ स्वाम्याक अनारोग्यग्रस्त जाले. तांगेले कसने म्हणून घेनू डिटेक्शन म्हळ्यार तांकां कसन जाल्ले निज जावन घेनू म्हळ्यार कॅन्सर की ना आनी कसन की गोत ना आजानुबाहू तांकां ग्रहण केलें कारण कितें की म्हळ्यार आजानुबाहू पर्यंत आमगेले तितले हातू आजान म्हळ्यार मांडी तोगूल पर्यंत उरना. तांगेले हात सकल पर्यंत वता आशिल्ले. तातूंत आजानुबाहू म्हणून घेनू तांकां एक संबोधन करता आशिल्लें. तसले ते एक लक्षण पळोवन आमगेले प्रिय इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यांनी नरहरी तीर्थ स्वाम्याक शिष्य म्हणून घेतले. खाली 2 वर्सां आशिल्लीं तांणी. तेन्ना तांकां अनारोग्यग्रस्त जाले. शरिरांत कसं म्हणून गोतना तेन्ना पणजींतू बीच सायडांतू समुद्रा सायडांतू लवणांश आतां तांणी कशी समुद्राचे थोडे लवण आशिल्ले तशें लवण म्हळ्यार सॉल्ट ते लवणांश आशिल्ले तेन्ना स्वामी कसं करता आशिल्ले म्हळ्यार सकाळीं महापूज करून भिक्ष करून घेवन सकाळीं थंय एक 6 फुटाचे एक व्हडशी एक खंड काडचे. खंडून स्वाम्यान तांतू बसचे गळ्या पर्यंत ते कडेन माती म्हळ्यार समुद्राचे माती कसन आसा रॅम आसा हांग पर्यंत भरचे. आतांची थंय एकलो आमगेले इलेक्ट्रिकल ताण सांगले की बात कसन आहे कितें म्हणून. तेन्ना उठून आमकां आलोचना आयल्या आमगेले नरहरी तीर्थ स्वाम्याक वैकेची लवणांश दिव का म्हळ्यार कितें ते थेरपी कर का म्हळ्यार कितें रे पळया. तेन्ना आयुर्वेद म्हळ्यार कसन म्हणून त्या आयुर्वेदा चिकित्सा म्हळ्यार कितें रे आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी तांकां पणजी पेटयल्ले. थंय सकाळीं उठून 6 की 7 घंटे भितर भिक्षाणी करून घेवन लागीं सकाळ तुल्यान सांज पर्यंत तशी उरता. खंड काडलो उरता गळ्या पर्यंत घालून घेवन ते मिठा कसन लवणांश कसन आसा ते शरिरा लागता आनी शरिरा लागून जाले नंतर सांजे वेळार तांणी स्नाना वचचें. आज हांगा खंडून घाले फाल्यां दुसरे कडेन खंडूचे फाल्यां आनीक तिसरे खंडूचे अशी करत म्हळ्यार कशी तरी कोण शिष्यांक आमी रक्षण करता तांगेले कसनय तरी एक वाट काडका म्हळ्यार कितें री
इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यानं त्यानं हे केलं. आज त्याचीच एक हांगा परत त्यांनी थालासो म्हणून एक थेरपी नाव सांगलें. आमकां तेन्ना तेजे उडगास आयलो. ते लवणांश हे ते आनी उठून म्हणटाना आमकां तेन्ना नरहरी तीर्थ स्वाम्याल एक दृश्य याद्राक आयलें. अशी आयुर्वेदाचे आनी योगाचे कितलेक आमगेल परंपरेक वैकेची हेची एक फाटीबल जावन घेवन आसा. त्या न्हयशीची आतांची हे सांगिलतना हे प्रत्येक करता म्हळ्यार एक व्यक्तीक तितले शक्ती उरका, सामर्थ्य उरका, प्रयत्न करका. आतां सांगलें की 14 वर्ष गेले म्हणून 2008 आरंभ केल्ले 14 वर्ष गेल्या म्हणून योग्यच ते. कित्याक की म्हळ्यार प्रिय रामचंद्र देवाक वैकेची सिंहासनार बसच्याक 14 वर्ष गेले. तशी दिनेश नायकाचेर हे बाडांतू हे रिसोर्टांतू सिंहासनार बसका जाल्यार 14 वर्ष वचका पळय. त्या न्हयशीची बापसूल नांव रामचंद्र आसतना 14 वर्ष वनवास करका पळय. अनेक लोकाले नांव, अनेक लोकांक त्रास दिले, अनेक लोकांक कश्ट दिले, अनेक लोकांक साथ वैके दिले. हे सर्व ही जिवनांतू उतार चढाव येता उरता, हाय अँड लो म्हणटाचे आमी. हे उठूची निभायसून वचका म्हळ्यार तेतकून शास्त्रांत सांगिल्लें आसा उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धिशक्ती पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत. देव उठूकडे सहाय करता म्हणून सांगिल्लें ना. खंय हे स गुण उरता मनुष्यांतू ताका देव सहाय करता म्हणून सांगिल्लें आसा. उद्यमः उद्योग करता ताणें. खाली बसल्यार जायना. खाली बसल्यार उद्योग जाता म्हणना. थंय लक्ष घालका, नदर घालका, ताणें थंय भोंवका. ते भोंवले नंतर मात्र ते उद्योग करका. उद्योगशील म्हळ्यार गुण ते असल्यार मात्र देव ताका सहाय करते. उद्यमः साहस. 1-2 एकरवे 54 एकरे संपूर्ण 54 एकरे कंपाऊंड घालका. तितले रक्षण करका. हानी उरचे हुबळींत आसतना हे रक्षण करून घेवका म्हळ्यार रक्षण करका म्हळ्यार पयलीं तितलें तागेलें एक साहस उरका. हांव केल्लें रक्षण करचें जातकी ना म्हाका म्हळ्यार ताणें साहस घेतलें. मागेलें जाता तें. उद्यमः साहसम धैर्यम. धैर्य म्हळ्यार काळकोन चमकून वचचें तें धैर्य न्ही. धैर्य म्हळ्यार पेशन्स. 14 वर्ष पेशन्स. 1-2 वर्ष न्ही, 14 वर्ष तपस्या केले. हे एक असल स्वर्ग पळोवचे कितें. तितले धैर्य असल्यार मात्र मनुष्याक देव सहाय करता आनी देवान सहाय केलें. उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धी. कसन करचें. 54 एकर घेतले कसन करीत. बुद्धी वापरल्यार मात्र ते वस्तूचे आमी कसने तरी एक बरेची वस्तू करीत. माती आसा त्या मातीक आमी कसन एक कल दिल्यार ते मडकी जाता. पोट कशी करीत हे जर बुद्धी असल्यार ते मातीक एक रूप दिवन एक नवीन हे करीत. तशीच बुद्धी आसा. बुद्धी आशिल्ल्या निमित्तान हे 54 एकरेक आज हे एक स्वर्ग लोक करून दवरिल्लो आसा. बुद्धी शक्ती पराक्रम. हे उठू करका म्हळ्यार अनेक लोकांक अडचण आयले. तांकां उट्टू लोकांक निभायसून व्हरका. तांकां उट्टू लोकांक एकत्रीत घेवन वचका. हे कार्यक्रम जावे पर्यंत तांगेले बर उरून घेवन कडे वायट जावचें जायना. कित्याक की म्हळ्यार मुखार वयके हे चलोवन व्हरका. आज जाल्ले म्हणून जायना. मुखार आनी कितलेकीय वर्सां चलोवन व्हरका. तितले शक्ती सामर्थ्य पराक्रम दवरका. पराक्रम करका. खाली हुबळींत बसल्यार हे चलना. प्रतिपंत हांगा येवका. सिब्बंदी वर्ग तांगेले परिवाराले उलोवका. कसन जाता आसा, कितें जाता आसा, कशी जाता आसा, कोण कोण येता आसा, हे सर्व ही विशय तांणी तांगेले चर्च करका. तेन्ना मात्र हे उठू चलता. अशी गुण उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धी शक्ती पराक्रमः हे कोणाले गुरता ताका देव सहाय करता म्हणून घेवन हे एक सुभाषित. ते न्हयशीची तांगेले नांवांतू दिनेश आसा. धर्मपत्नीलें नांव दिपा आसा. दुनियाचो अर्थ उजवाडो. नांव कशी आसा तशी तांगेलें काम पळया. कितलो व्हड उजवाडो हांगा केल्लो आसा बाडांतू. कितलेकी लोकांले घरांक उजवाड दिल्लो आसा. कित्याक पळया
हे असल एक रानांतू बाड म्हणले एक सानशी गांव तांतू इतलो व्हड एक स्वर्ग निर्माण केलें. त्या न्हंयशीची हांगाचे लोकांक एक अवकाश मेळ्ळे, तांकां एक उद्योग मेळ्ळे. त्या उद्योगान तांगेल घराचे देखभाल जाता आसा, तांकां एक उपजीवन मेळ्ळें. तांगेल घरांत एक दिव जळयला. नांवां कशीं आसा तशी केलोपंता एक नांव उरता, दुसरें म्हळ्यार केलोपंत एक एक लोकांक ऐश्वर्य म्हणून नांव दवरलें उरता, बट तागेलें ऐश्वर्य उरना. किंतु देवान तांकां कसं नांव दवरलें त्या नांवा प्रमाणे तांणी काम केलें आसा. अनवर्थक नाम म्हणून सांगताचे तसं अनवर्थक नांव तागेलें जाल्लेलें आसा. आतां सांगलें दिनेश मंदहास, लोकांले कसं न्ही कोपनाशी उलयता, नांवांतू तशें आसा. दिनेश म्हळ्यार कसं न्ही सूर्य प्रकाश दिता, हांसत उरता. तशी तागेले गूण आसा, तशी तागेलो स्वभाव आसा, त्यातकून हें उठू चलत आसा. त्या न्हंयशीची हे सर्व ही करत असल्यार वैकेची अंतीम कसन की म्हळ्यार देवाल अनुग्रह. देवाल अनुग्रह ना जाल्यार तृणम एक तण वैके हालोवचें जायना. हे तण न्ही, हे 54 एकरेचे व्हड विस्तार केल्या म्हळ्यार त्या देवाल अनुग्रह कशी तांगेल फाटबलांत आसा म्हणून पळोवचें हें एक निदर्शन पूर म्हळें. प्रिय गुरुवर्य स्वाम्याक 2 वर्ष पयले हळदीपूर मुक्काम आसतनाची हाजे बद्दल प्रस्ताव केले. बाडान तशीशी आमी एक नवीन एक आमगेले एक नवीन एक विचार संकल्प आमी आरंभ केल्लो आसा. स्वामेल हांगा वास्तव जेवका, स्वामेल देव घेवन येवका म्हणून न्हू, तेन्ना ताणें स्वामेलेगी म्हळ्यार उभय स्वामी आसतनाची हे प्रस्ताव केल्ले आनी टायम वेके दिल्लो. हळदीपूर प्रतिश्ठ जाले नंतर म्हळ्यार 2022 मे म्हयन्यांत मूर्त दिल्ले हळदीपूरकारांक. हळदीपूराले जाले नंतर एक 2 दिवस अवकाश आसा, तेन्ना थंय कोरून हांगा 2 दिवसाचे कसकी एक वास्तव करता आसले एक अवकाश स्वाम्यान तेन्ना अवकाश कोन्न दिल्ले. मे बी मे 29-30 अशें कसन की आशिल्लें. किंतु मार्चांतूची कोविडाचे प्रकोप आरंभ जालो, तन्निमित्तान ते रद्द करपा पडलें. तदनंतरचे कसन विशय जाले हे सर्व लोकांक गोत आसा. किंतु तांगेल संकल्प पूर्ण करका, तांणी दिलें वाक्य पूर्ण करका म्हळ्यार कितें तरी आजी तांगेले पादुका आमी हांगा घेवन घेवन आयिल्ले आसा. खाली पादुक मात्र घेवन घेवन आयिल्ले ना. आतां रामदासान सांगलें की उट्टू लोक विचारता आसले हे कसनची इटी, हे कसनची इटी, हे कसनची इटी म्हणून घेवन. तशीची आतां उट्टू लोकांक दिसता आशिल्ला दिनेश नायक वैके हातांत घेवन भोंवता आसा, शुभम वैके हातांत घेवन भोंवता आसा, अनिरुद्ध वैके घेवन घेवन भोंवता आसा, अभिषेक वैके घेवन घेवन भोंवता आसा. कसन हें घेवन घेवन वता आसा, पादूक हांगा दवरका न्ही. एक स्वाम आयल्यारी कसन करताची, एक स्वाम आयल्यारी तांगेले संपूर्ण रिसॉर्ट कसन आसा ना, खंय खंय तांगेले जाग आसा थंय सर्व ही तांगेले पाद स्पर्श जाता. तातकून आमी फाटले ना, स्वामेल पादूक मुखार, स्वामेल पादूक खंय खंय वता थंय तांगेले शिश्य पादूक घालून घेवन वताचे. तन्निमित्तान हे मनांत दवरून घेवन घेवन दिनेश नायकान थोडे वेळ घेतले कडे तांगेले चेडवान आमी खंय पांय घाताची ताजे किंता पयले स्वामेल पाद स्पर्श जाता. हे एक विचार दवरून घेवन तांगेले हे कितले एकर आसा हे संपूर्ण एकराकची प्रिय गुरुवर्य स्वामेल पादस्पर्श जाल्ले म्हणले एक भावना सर्व लोकांक तांगेले नायक कुटुंबा जाले. दुसरें वास्तव्य म्हळ कुडें कसन जाता, स्वामेल आगमन जाता. आगमन जाले नंतर देव वैके येता. तन्निमित्तान आमी प्रतिनित्य देवा पूजन करता आसले देवाक वैकेची आमी हांगा हाडला आसा. म्हळ्यार ते एक वास्तव्याचेची एक भाग. तदनंतर स्वाम्यान वास्तव्य आयले म्हळ्यार स्नान वैके करताचे. एक्चुली आमी स्नान करची नाशिल्ले, किंतु स्वाम्यान एक वास्तव्य करता म्हणले एक कसन एक आमगेले ते मातेंत घुवंत आशिल्लें. आज सकाळीची विजय प्रभू आयिल्लो आनी स्वाम्यान दिनेश नायकाल दूत जावन घेवन हांव आयिल्लो आसा. आनी दिनेश नायकान एक विनंती केल्लो आसा की स्वाम्यान थंय आयिल्तना एक घडी थंय स्नान करून एक शियाळें उदक घेवका म्हणून. आमी पयलीं ना म्हळें नाका, आमी परतून स्नान करून आनी परतून आनी आमी कुमटा येवका आनी कुमटा आनी परत स्नान करून पूज करका, हें मस्त हें जाता म्हणून. कडेर आमकां माथ्यांक गळत आशिल्लें. स्वाम्यान वास्तव म्हणलें संपूर्ण वास्तव जायना जाल्यार वैकेची एक वास्तव्यांत कसकसन घडता ते सर्व ही केल्यारी तांणी दिलें तसलें उत्तर परिपालन जाता म्हणले एक विश्वासान आमी हांगा एक
थोडे वेळ तांगेल ते एक घर असा, त्या घरांत आम्ही स्नान केले. कडे स्वामी स्नान घेतल्यानंतर एक वास्तव्यान स्वामी भिक्षकी नाजे कसं तरी एक खाताच त्या निमित्तानं एक घोट आम्ही शियाळ पिले. तदनंतर 1-2 कॅन खाल्ले. त्या निमित्तानं एक वास्तव्यान तू कसकसन घडता ते सर्वही जाल तितले आम्ही परिपूर्ण करून तांगेल संकल्प आज पूर्ण केले म्हणून आमकां भावन जाले. त्या न्हयशीची अनेक भाविक लोक हांगा आयिल्ले आसाची. मस्त वेळपर्यंत तुम्ही धैर्य घेतले, स्वाम भोवत आसाची आनीक येतानाची. सो मस्त लोकांक दिसले उरताले. अनेक लोकांक त्रासही जाल्लो आसले. सर्व लोकांनी ते सहन केले, कोणा सांगतानाची किंतु मनांत जाल्ले. त्या न्हयशीची मनुष्याक उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैती लक्ष्मी ही म्हणून न्हू आमगेल स्वामी केन्ना सांगता. कोणाक लक्ष्मी प्राप्त जाता, उट्टू लोकांक प्राप्त जायना. उद्योगिनम सिंह पुरुषम उपैती लक्ष्मी ही म्हणून सांगितलं आसा. दैवम निहत्य म्हणून सांगितलं आसा. दैवम निहत्य म्हळ्यार भाग्य. केलो लोक आसाची मागेल नशीब बसल्यार जाताल रे म्हणून अशी करून घेवन उरले री जायना. मनुष्याक उद्योगम पुरुष लक्षण म्हणून सांगितलं आसा. आतां जाल्यार दिनेश नायकान 50 केन्ना जाता जावो, 60 केन्ना जाता जावो म्हणून बसले री केन्ना जायना. ते मागेल नशीब बसल्यार जाताले, मागेल नशीब ना जे जायना अशी म्हणून बसले री जायना. तेकून दैवम निहत्य तुम्ही नशिबान जावचे, म्हाका नशीब बसले मात्र जाता अशी म्हणून बसले रस पळय केन्ना प्राप्त जायना. तेकून दैवम निहत्य पुरुषान स्वता करून घेवन हें करता. प्रयत्न करून जलना जाल्यार तेन्ना कसले दोश ना. प्रयत्न करनाशी खाली जाताल म्हणून बसले रे ते केन्नाही जायना. तशीची दिनेश नायक तागेले ही आरोग्यान थोडे समस्या आसा. हे सर्व ही आशिल्ले असल्यार वैकेची ताण सोडिल ना. हट हांव कसन एक संकल्प केल्लो आसा ते परिपूर्ण जावका आनी त्या मागील संस्थेन तूं स्वाम्याक हाडका म्हणले एक भावना ताण जागृत दवरिल्ल्या निमित्तानं देवान तागेलें कार्य करून घेवन दिलें. त्या न्हयशीची ताण दवरिल्ली तशें जाल्यार भावना आमगेले स्वामी केन्ना सांगता आशिल्ले शिष्याची भावना गुरुला गुरुपद देतो म्हणून न्हू स्वामी केन्ना सांगता आशिल्ले. शिष्याल भावन कशी आसा तेन्ना मात्र गुरूक गुरु पदवी मेळटा म्हणून न्हू स्वामी केन्ना सांगता आशिल्ले. त्याची तागेली भावना ताण खाली आमकां आमंत्रण केलें न्ही ताणें आमगेले स्वाम्याकही आमंत्रण दिल्लें आसा. म्हणल्यार त्या विचार धरून घेवनूची उभय स्वाम्याले उपस्थिती आज पळय हांगा त्या दिकान प्रिय गुरुवर्य स्वाम्याले एक स्थान आसा. हांगा तांगेले शिष्य जावन घेवन आमी हांगा बशिल्ले आसा. उभय स्वाम्याक तांणी गौरव दिल्लो आसा. असल एक भावना आशिल्ली तसले शिष्याली भावना तेन्ना तो खंयचेय गुरू धन्यच म्हणून सांगता. आजी अनेक लोक हांगा उपस्थित आसाची. विशेष जावन नायक कुटुंब हिरेगुत्ती नायक हांणी ते सर्व ही हिरेगुत्ती नायक कुटुंब हांगा सर्व ही जमिल्लो आसा. आमी देवा लेगी वीर विठ्ठल देवा लेगी तशी प्रिय गुरुवर्य स्वामी लेगी हेची प्रार्थना करताच की म्हळ्यार हे गम्यम रिट्रीट म्हणले एक संस्थेचे कीर्ती कसन आसा. चारी वाटेन तो हाजे हरडूसून वचका परिमळ कशी हरडत न्ही तशीच हाजी एक कीर्ती चारी वजेन पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर चारी दिशेन भारताचे प्रपंचान प्रत्येक लोकांक हे संस्थेचे कसन एक विचार आचार कसन आसा हे सर्व लोकांक करका. हे संस्थेचे अभिवृद्धी उत्तरोत्तर घडका त्या पळोवन आमी संतोष पावका अशी म्हणले आमी आशिर्वाद करताची. त्या न्हयशीची तांगेले कसन मनोकामना आसा तांगेल कसन इच्छा आसा. चौडूं वैके 3 रत्न देवान अनुग्रह केले. देवान तशी तांकां आवय बापायन कसन आचार दिल्लो आसा तांकां कसन एक शिक्षण दिल्लें आसा ते नित्य निरंतर जावन तशी चलोवन वता तसले एक योगू एक मार्गू धैर्य बुद्धी देव केन्नाही तांकां अनुग्रह करो. तशी नायक कुटुंबाचे अनेक सदस्य परिवार हांगा उपस्थित आसा. तांगेल जिवनांत ही बर जावो अशी देवालेक प्रार्थना करताची. त्या न्हयशीचे अनेक तागेले मित्र मंडळी नाजाल्यार अनेक परिवार सदस्य लोक अनेक लोक आयिल्ले आसा. तशी कुमटांतल्यान अनेक लोकही आयिल्ले आसा.
तांगेल तांगेल जीवनांतू तशी ह्या बाड गांवांतू तशी कुमटा पेंटेंतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेल आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडेताची श्रीकृष्णार्पणमस्तु. भजन संताती ते सर्व सुखान मुक्ती पावताती. मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम 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 राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम 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 राम विठ्ठल.